डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक एक लेटर केला, तशेंच हेल्थ डायरेक्टर आसा ताकाय बी हांवें कॉपी केल्या आणि सांगला की इस्कॉलान कशा रितीनी भुरग्यांक थंयसर टॉर्चर जाता. डायरेक्टरान इस्कॉलान प्रत्येक हितून टॉयलेट आसा का ना ते पळोवपाचे, सेक्शुअली हॅरेसमेंट कमिटी आसा का ना पळोवपाचे, तांकां ग्राउंड सारको आसा का ना पळोवपाचे, तेंचे हेल्थाचे थंय केअर घेता का ना पळोवपाचे, सोशल वर्कर थंय आसा का ना पळोवपाचे. ज्या रितीनी आज इतल्यो केशी भायर सरलेल्यो आसा आणि भुरग्यांक टॉयलेट बिलेट थंय बरोबर ना, थंय तांकां कितले तरी हे जाता, त्रास जाता, ते बी पळोवपाची गरज आसा. इस्कॉल कितले तरी इस्कॉल हे अशें आसा, तुमकां खबर आसा मड्डोळा एका पुलीस स्टेशनात कंप्लेन मार्चान खरें म्हणजे जाल्यार चेडवाक तो हॅरेसमेंट जालो, पण ताका दवरले दामून इस्कॉलान आपलें नांव पिड्ड्यार जाता म्हणून. एडिया जे आसा इस्कॉलाचे डायरेक्टराचे जे तेंच्या सकयल जे एडिया बी आसता, पयलीं ते एडिया स्कुलांनी अशे भोंवताले, सायकलींनी भोंवताले हे एडिया. आज देवाचे कृपेन तेंचे कडेन स्कूटर आसा, गाडी आसा, सगळे आसा जाल्यार इस्कॉलान कोण इन्स्पेक्शनाक वचना. आमकां रिक्वेस्ट आसा आमच्या डायरेक्टरा कडेन की तुमी इस्कॉलांनी अशा रितीनी वचपाक जाय, इन्स्पेक्शन करपाक जाय. चेडवांचो मंथली प्रॉब्लेम असता, तांकां आनी जेवणाचो थंय प्रॉब्लेम असता, तांकां थंयसर टीचर क्लास एक्स्ट्रा असता, ती व्यवस्थित क्लासाक येता का ना ते पळोवपाक जाय. भायल्यान जे भुरगे रावता थंय पळोवपाक जाय. ह्या सगळ्या गोष्टींनी खरें म्हणून जाल्यार आमी ते हायलायट केला आणि तांकां सांगला की ह्या सगळ्यो गजाली तुमी पळोवपाक जाय. आणि इस्कॉल म्हटल्यार एक कितें म्हणटा ते भुरगे थंयसर शिकोन वयर सरपाचे, म्हणजे फुडें आमचे नागरीक जे आसा ते आमच्या इस्कॉलातून हे जाता. म्हणून इस्कॉलांनी जे जे आज कितले पळय मोलेज बिलेज जाल्लेल्या असल्या टिचरांक तुम्ही दवरूं नाका म्हणून आमी केल्यार डिसमीस करा म्हटला. अशी कितें कंप्लेन आसा जाल्यार सगळ्या टिचरांची मिटींग घेवन सगळे हे सगळे जाग्यार घालपाक जाय. हांवें डायरेक्टराक कित्याक बरयला, कित्याक मिनिस्टराक टायम आसना. आमचे एज्युकेशन मिनिस्टर पळय आसा प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर, ताका टायम ना. डायरेक्टरान हे सगळे करपाक जाय, कित्याक तो डायरेक्टर जाला. पगार येद्दो व्हडलो घेतलो म्हणून जायना. ह्या सगळ्या गोष्टीन लक्ष दवरपाचें तितलेंच गरजेचें आहा. कितले तरी सर अशे आसा जिंची कंप्लेनी आसा की भुरग्याक घातलेले, चेडवाक घातलेले, फकाणां केली, हें केलें, भुरग्यांक नाका जाल्ली पिक्चरां दाखयली, माती गोबर सगळें आहा. म्हणून आमकां जाय की त्या इस्कॉलांनी सेक्शुअली हॅरेसमेंट कमिटी जाय, थंयसर टॉयलेट बिलेट कितें आसा तें वेवस्थीत आसा का ना तेंय पळोवपाक जाय. कित्याक तांकां बारीक बारीक मंथली पिरियडाक लागून बी जो प्रॉब्लेम जाता तोय बी थंयसर तांकां टिचरी आमकां हांवें एक लेटर करपाक कारण एकूच आसा की एका टिचरीन खंय एका चेडवाक ताका सगळ्या आंगाक कितें लागल्या उपरांत ताका बाथरुमाक वचोन दिवंक ना. ताका लागून खंय ते टिचरीच्या आवय बापायनी कोणाक तरी सांगलें आनी तेणें मागीर म्हाका सांगलें आनी म्हाका ताका लागून अशें दिसलें की हांवें डायरेक्टराक एक लेटर दिवन मातशें तेजें कळीत करपाचें की तांकां हे पळय अशा रितीनी स्कुलांनी घडटा म्हणून. फाल्यां टीचर्स डे म्हणून सांगपाक सुद्दां म्हाका एक लज दिसता की टिचरांनी ह्या दिसांनी ज्या ज्या चेडवांक पळय त्रास केला, एका वेळार आमी जेन्ना शिकतालीं आज सुद्दां जर आमचे सिनियर सर आमकां जर दिश्टी पडला, सर पांयां पडटा तुमकां अशें आमी म्हणपाचें. आमकां त्या रितीने आमकां शिक्षण दिलें, पण आतांचें एज्युकेशन तशें ना अशें दिसता. सर बाटली हाडू काय असलें चल्लां भुरग्यांचें. म्हणून हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार जातींनी लक्ष घालपाचें गरज आसा, कित्याक हे भुरगे फाल्यांचे आमचे नागरीक आसा आनी हेचेर लक्ष दवरपाचें चड गरजेचें. अशें कितले स्कुलांनी टॉयलेटीचे प्रॉब्लेम फेस खुबश्या इस्कॉलांनी गव्हर्मेंट इस्कॉलांनी टॉयलेटी वेवस्थीत ना, प्रायव्हेट इस्कॉलांनी बी टॉयलेटी वेवस्थीत ना. तांकां एक दार तरी कितें जाल्लें आसा नाल्यार टॉयलेटीन भितरल्यान उदक तरी ना जाल्यार कितल्या तरी इस्कॉलांनी न्हू अशें आसा गांवांनी, म्हणजे पेडण्या सारक्या गांवान, काणकोण सारक्या गांवान, वाळपय सारक्या गांवान रानांनी इस्कॉलाच्या फाटल्यान झाडां आसा थंय वचून बसतात भुरगीं, आमकां खबर आसा. पण हे खरें म्हणजे जाल्यार दखल घेवपाची चड गरजेची आसा. ताका लागून चीफ मिनिस्टराक कॉपी केल्या आमी, हेल्थ मिनिस्टराकूय पळय. कितें आसा न्ही, इस्कॉल म्हटलें की ह्यो सगळ्यो गजाली येवपाक जाय. सगळ्यान पयलीं येवंक जाय बाथरूम, म्हणजे टॉयलेट येवपाक जाय, तांकां मुतपाक घालपाक. कितें आसा एखाद्या वेळार सकाळी फुडें बेगीन उठल्या उपरांत ती इस्कॉलान पावपाक बेगीन जाय म्हणून धांवता, मागीर तांकां ती वेवस्था टॉयलेटीन उदक ना, नळाचो थंय वापर ना, कांय तांकां येना, बसपाक थंय वेवस्थीत येना, सगळी घाण आसा. ती साफसफाई कोणी करपाची? इस्कॉल चलयता म्हणटकूच तुमी हेडमास्तर न्ही, तुमी हे सगळें पळोवपाचें न्ही. हेडमास्तर जावं प्रिन्सिपल जावं ह्या लोकांनी. आनी एडिया पळय आसता तो असो तालुका वायज एडिया आसता. एडिया जो आसता तो तालुका वायज आसता. तेणे खरें म्हणून जाल्यार ही सगळी बारीक बारीक हे करून खंयचे कितें तो रिपोर्ट डायरेक्टराक बरोवपाचो आसता. सध्या तेंचे सुद्दां कांय काम चलना, पगार घेवन सगळे जाण उगी आसात काय अशें दिसता. पळय तुमचे भुरगे शिकून व्हडले जाले आसतले, पण लोकांच्या भुरग्याक लागून तुम्ही जर आज
फुडारकार घेतलो कितें तरी बरें जाता